हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू विदेश क्लासेस. या व्हिडिओन आम्ही नोटीसची पब्लिश केल्या बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा or we can say for the staff selection commission त्याचे पोस्ट केले under the advertisement number 2 of year 2026 like rich forest officer, platoon commanders. So तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता हे जे इतले पोस्ट आसा like police constable. ओके, सो हेंची फिजिकल स्टँडर्ड टेस्ट रिलेटेड ही नोटीस आसा. ओके, सो ही जी टेस्ट आसा ती हांगासर तुम्ही पळोवपाक शकता जी conduct करिल्ले at Atal Stadium, Kujira, Bambolim, Goa. Okay, so as per the given schedule below म्हटलं. Okay. जर तुम्ही हांगासर पळयलें जाल्यार हांगासर सिरियल नंबर्स दिल्या डिसायड डेट आणि टाइम दिला. सो टाइम जो आसा तो तुम्ही पळोवपाक शकता 8:30 hours आणि 10:30 hours. ओके, सो तुमकां पर डे 2 बॅचीसान डिवायड केले वयतले. नंबर ऑफ कॅन्डिडेट्स सांगले पर डे हांगासर 300 आसा. सेकंड बॅचीकूय 300 आसा. आणि एज पर रोल नंबर ऑफ कॅन्डिडेट इन द लिस्ट, सो रोल नंबर 1 to 300 त्यांचा टायमिंग जो आसतलो 8:30 hours टू डिपेंड बिफोर दीस ते कंप्लीट करतले. सो सेकंड बॅचीचो टाइम आसलो तो 10:30 hours. सो नेक्स्ट 300 कॅन्डिडेट्स आसतले फ्रॉम द रोल नंबर 301 to 600. सो हे 1 तारखेचे जाले म्हणजे 1 सप्टेंबर. नेक्स्ट 2 सप्टेंबर वेनसडे सेम टायमिंग तुम्ही हांगासर टाइम पळोवंक शकता. डेट आणि टाइम फक्त आपण तुम्ही सारखे नोट डावन कराच. हे तुमकां कंपल्सरी ना, तुमकां कंपल्सरी तुमची डेट तुमकां याद दवरपाक जाय आणि टाइम शेड्यूल. ओके, बिकॉज जर तुम्ही फुडें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या तेंच्यांनी ते सारखे आमी प्रॉपरली रीड करया. ओके, सो हांगासर रोल नंबर्स आसतले ते आपले सारखे नोट डावन करा. ओके, सो हांव तुमकां दाखयता की रोल नंबर खंय आसा तो, नाजाल्यार कन्फ्यूज करशे तुम्ही. सिरियल नंबराकूच रोल नंबर म्हणून कन्सिडर केले जाल्यार तुमी मिस्टेक जातली तुमची. सो हांगासर रोल नंबर्स पळयात. हांगासर 301 to 600 दिलो, मागीर 601 to 1074 ही एक बॅच. सेकंड सप्टेंबराक 1075 to 1548 टील दीस रोल नंबर पर्यंत ते सेकंड डे दीस टेस्ट जी आसा फिजिकल स्टँडर्ड टेस्ट ती कंडक्ट करतले. मागीर हांगासर रोल नंबर पळयात 15492 to 2022, नेक्स्ट 2023 to 2496. ओके, सो हे कन्सिडर स्ट्रेट करा जशें तुमी 10:30 hours हे पळोवं नाका म्हणून सांगता हे तुमकां लागना. सो हांगासर तुमचो रोल नंबर पळयात रोल नंबर 2023 to 2496. हेजो मिनींग हेंचे मदीं जर तुमच्या रेंज मदीं जर नंबर आसा जाल्यार तुमी ह्या बॅचीक पडटले. नेक्स्ट 4 तारखेक आसा 5, 7 आणि 8 आणि फॉर फिमेल कॅन्डिडेट्स 9 आणि 10. ओके, सो हे रोल नंबर्स हे तेंच्या लिस्ट वायज येयले आसतले आणि हे तुमचे रोल नंबर्स. ओके, हे मेल कॅन्डिडेटांचे. नेक्स्ट आमी इन्स्ट्रक्शन रीड करूया कितें कितें अंडर द नोटीस तेंच्यांनी दिले ते. So the candidate shall check their application ID, roll number, name, date, and reporting time of the physical standard test on the below list. So below list दिल्या तिचे ही डिटेल तेंच्यांनी प्रोवाइड केला तुमकां, सो ती तुम्ही क्रॉस चेक करपाक जाय. The candidate appearing for the physical standard test shall enter only from the gate number 4. So हे very important. So gate number 4 आनसून तुमकां एंटर जावपाक जाय. ओके, सो आनी खंयसून ते अलाव करचे ना. सो कॅन्डिडेट्स जे आसतले ते हे गेट नंबर 4 आनसूनच एंटर करतले ऑफ द अटल स्टेडियम, Kujira, Bambolim, Goa. And in order to take entry from gate number 4, जर तुमकां गेट नंबर 4 आनसून एंट्री घेवपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी हांगासर इन्स्ट्रक्शन दिला की तुम्ही कशा तरेन थंय पावपाक शकता. ओके, सो जाता तितले तुम्ही बेगीनूच वचपाक ट्राय करा. सो जे कोण 8:30 स्लॉटान पडल्या ऑर बॅचीन पडल्या ते जाता तितले बेगीन चलाच. एक्झॅक्टली 8:30 म्हटल्यार ते स्टार्ट करतले बिफोर तुमकां थंयसर पावपाक जाय. सो तेंच्यांनी फुडें इन्स्ट्रक्शन दिला ते आमी रीड करूया. ओके, सो दे शॅल गेट डावन फ्रॉम नॅशनल हायवे 66 पणजी मार्गा near Atal Stadium and take the service road behind Atal Stadium and reach near the office of the Director of Lighthouses and Lightships, Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Kujira, Bambolim, Goa. Yeah, हांगासर तुम्ही पावतले म्हणून. On the left and park the vehicle and reach up to Dr. K.B. Hedgewar High School where the gate number 4 is situated. So nearby Dr. K.B. Hedgewar जे स्कूल आसा तेच्या पर्यंत तुम्ही पार्क करूंक शकता म्हणून सांगता आणि थंयसरूच गेट नंबर 4 आसतली थंयसून तुम्ही एंट्री घेवची. सो इन्स्ट्रक्शन तेंच्यांनी दिला थंयसर, बट तुम्ही विथ द हेल्प ऑफ मॅप ऑर नाजाल्यार थंयसर जे ट्रॅफिक पोलीस आसतले तेंकां तुम्ही विचारून तशें ट्राय करात बेगीन पावपाचें. Next, the candidate must produce hard copy of all the e-admit card of CBT1. So CBT1 चे जे e-admit card ऑनलाईन तुम्ही जी प्रिंट काढलेली during the first CBT time okay, ती कॅरी कराच of the post for which they are eligible for physical endurance test along with the photo ID card. So carry कराच ID card with to prove their identity.
आधार कार्ड कॅरी कराच, पासपोर्ट और पॅन कार्ड और ड्रायव्हिंग लायसन्स, सो एक कितें तेजे कॅरी कराच. ओके, सो तुम्ही जर बायकान वयतले जाल्यार ऑलरेडी तुमच्याकडे लायसन्स आसतले. ओके. Next, the physical standard test will be conducted by using the electronic standardized digital height, chest, weight device with digital display monitor. Okay. So the electronic gadget असतात तितून डायरेक्टली तुमचे जे कितें मेजरमेंट करून जे येतले पळय ते दाखयतले ते. ओके, सो अशा तरेन ते मेजर करतले म्हणून सांगला. Next, the candidate should report at the Atal Stadium, Kujira, Bambolim, Goa for physical standard test on the given time and date. So given तुमचा टाइम जो कितें आसा 2 बॅचीस आहे 8:30 10:30, सो तुम्ही पावा म्हणून सांगला. The entry into the venue shall be closed 15 minutes before the scheduled commencement of the physical standard test. सो 8:30 टाइम दिला पण तेंच्यानी सांगला बिफोर 15 मिनिट्स ते क्लोज करतले गेट. सो तुमकां तुम्ही इमेजिन करूंक शकता की तुम्ही कितल्या बेगीन तुमकां वचपाकचे पडटले थंयसर ते. ओके, सो जाता तितले. सो 8:30 ची बॅच आसा तांकां 8:15 पडलो टायम, 10:30 आसा तांकां 10:15 रिपोर्टिंग टायम पडलो. ओके, सो जाता तितले ट्राय करात त्या दीस आपली जी जेन्ना शेड्यूल आसा त्या टायमार बेगीन पावपाचें ट्राय करा. बेगीन गेले कांय व्हडलो काय प्रॉब्लम जावचो ना, थंयसर वचून सुद्दां तुम्ही बसपाक शकतात. ओके. The candidate shall appear for the physical standard test in the sports outfit. Okay, so हेका तुम्ही पळोवंक शकता बोल्ड केला. सो कसले ड्रेसअप करूंक वचूं नाका, स्पोर्ट्स रिलेटेड जे आउटफिट्स आसात तेच वेअर करून चला. Or else you can carry that sports outfit आणि थंयसर तुम्ही चेंज करूंक शकता. The smartwatch, mobile phones, headphone, digital diaries, pagers, camera, audio, video cassettes, compact disc, MP3, floppy disk, flash drive or memory stick, Bluetooth devices, laptops or a tablet, computer, portable music player or any other electronic devices or any other electronic device are not allowed inside the venue. Okay, so हे काहीच कॅरी करपाचें ना इनसाइड द venue. म्हणजे थंयसर ते कंडक्ट जातली तुमची टेस्ट जी आसा थंयसर हे कांयच कॅरी करून तुम्ही कॅरी करपाचें ना. The candidate shall make their own arrangement of the drinking water. Okay, so उदक सुद्धा तुम्ही कॅरी कराच. ओके, आणि ते उदकाक सुद्धा तेंच्यांनी कंडिशन घातले की फॉर विच ट्रान्सपरंट बॉटल कंटेनिंग ओनली वॉटर विल बी अलाउड इनसाइड द वेन्यू. सो बॉटल सुद्धा कॅरी करतना ती सुद्धा ट्रान्सपरंट आसपाक जाय. ओके, सो आनी भितून इन दॅट कितें तशें मिक्स करप ना, लायक एनर्जी ड्रिंक आसतली. ओके, सो ते तसले काय कॅरी करप ना, फक्त वॉटर ते सुद्धा बॉटल ट्रान्सपरंट आसपाक जाय. In case of medical emergency during the physical standard test, preliminary medical attention will be provided to the candidate. Okay, so in case of emergency, suppose कितें जालें थंय during the test time, जाल्यार medical facilities आसा म्हणून सांगल्या and will be shifted to nearest hospital if needed. आणि nearest hospital shift करतले म्हणून सांगल्या. The Goa Police Department will not take any responsibility of the candidate for any medical problems due to physical standard test. So सगळी responsibility तुमची आसतली, तुमकां तुमचीच केअर घेवपाक जाय. सो गोवा पोलीस डिपार्टमेंटान मेन्शन केला तर की ते काय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवचे ना. ओके, अँड सो ऑल्सो देअर लगेज. ओके, सो जे कितें आपली इम्पॉर्टंट वस्तू आसा ती सारकी दवरात. द डिसिजन ऑफ द फिजिकल स्टँडर्ड टेस्ट बोर्ड विल बी फायनल. ओके, सो तेंचे डिसिजन जे कितें आसतलें ते फायनल आसतलें. Next, the candidate will be allowed to appeal before the appeal board on the same day if they are not satisfied with the measurement and no request for appeal will be allowed at later day. जर तुमकां दिसता की मेजर केला विथ डिजिटल जे कितें इन्स्ट्रुमेंट आसतले, सपोज तुमकां दिसलें की बाबा कितें रॉंग आसा म्हणून, जाल्यार तुमी त्याच दिसा अपील करूंक शकता. ओके, सो ते मागीर कितें नेसेसरी एक्शन आसा ती घेवपाक शकतले. ओके, नेक्स्ट डे येयले जाल्यार ते एंटरटेन करचे ना म्हणून सांगला. ओके, सो जर तुमकां दिसता की तुमचे चेस्ट हायट तुमी जर ऑलरेडी मेजर केले आनी थंयसर सपोज जर तेंच्यांनी आनी कितें अप डावन अशी मेजरमेंट दाखयली तुमकां जाल्यार तुमी ते अपील करूंक शकता. ओके, सो हे जे इन्स्ट्रक्शन आसले तुमकां, सो हे सारके अगेन तुमी रीड कराच. ओके, सो तुमकां हांव आतां लिस्ट जी आसा ती दाखयता. सो तुमी कशा तरेन कळटलें की तुमकां आपल्या खंयच्या डिटीर पडला ते. ओके, सो सो ही जी लिस्ट आसा, ओके, सो ही नोटिसाकूच अटॅच आसा. सो हांगा तुमी पळोवपाक शकता मेल कॅन्डिडेट फॉर फिजिकल स्टँडर्ड टेस्ट एट अटल स्टेडियम. ओके, सो डेट दिल्या हांगा जराशें मेन्शन केला तेंच्यांनी, फोन केला तेंच्यांनी. डेट 1/9/2026. रिपोर्टिंग टाइम जो आसा 8:30 hours. सो कोण कोण 8:30 AM थंयसर रिपोर्ट करतले. ओके, ते रिपोर्ट तुमकां बेगीन पावपाकूच जाय. सो आतां हांगासर तुमी पळोवपाक शकता हांगा सिरियल नंबर दिला, हेका पळोवं नाकात. तुमकां पळोवपाक जाय तुमचो रोल नंबर. ओके, आनी ID. सो हे तुमचे एडमिट कार्ड जे आसले तेजेर आसतलो. ओके, सो हे क्रॉस चेक करात आनी हांगासर नेम आसा. ओके, सो हांगासर तुमी पळोवपाक शकता रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, मागीर रोल नंबर 3, 4, 5, 6. ओके, सो पळयताना ही सायड पळया ही रोल नंबर. ओके, आनी नेम तुमचे हांगा आसतले. ओके, सो आतां सपोज जर तुमचें नांव आदेश आसा जाल्यार तुमचो रोल नंबर 4. ओके, सो आतां हे एग्जांपल आदेश उदय बेतकीकर जाल्यार रोल नंबर तेजो 4 ह्यो पळोवं नाका. ओके, कित्याक खातीर फुडें जशें लिस्ट पळयतले आमी पळय तेंचे सिरियल नंबर अशेच आसतले
कळ्ळें कन्फ्युजींग मागीर तुमी कन्फ्यूज जातले रे काय 4 दिला आपणाक 4 दिला हे पळोवंक नाका तुमी पळयताना सेकंडचो कॉलम आसा तेका पळयात तुमचो रोल नंबर हे रोल नंबर कंटिन्यू केल्या टील तेंच्यांनी जे मेन्शन केल्या पळय अप टू तितल्या पर्यंत ते कंटिन्यू केला फर्स्ट युअर रोल नंबर ओके सपोज आता आयुष विनोद माटकर तेजो रोल नंबर 17 ओके सो 17 तेजो रोल नंबर सो आता चेक कशें करप ते पळयात सो हांगा पळोवपाक शकता तुमी रोल नंबर 17 खंय पडटा 1 to 300 रेंजीन पडटा म्हणजे जे रोल नंबर 300 पर्यंत आसा ते एक तारखेक पडटले बॅच कितली 8:30 hours ओके आणि जे रोल नंबर 300 1 to 600 आहा ते 10:30 hours पडटले सो अशे आपले रोल नंबर सो हांगासर तुमी चेक करात डेट आणि रिपोर्टिंग टायम तर टोटल पेजेस पहिले जाल्यार 154 आसा ओके सो तुमी म्हणटले की आता मी 154 कशें सर्च करूं ओके सो हे रोल नंबर ओके हेकाच चेक करप आता तुमी जर हांगासर पळयलें न्हू जाल्यार तेंच्यांनी अरेंज करताना सगळे स्टार्टिंग विथ लेटर ए म्हणजे अल्फाबेट सिक्वेन्स केला तेंच्यांनी ए बी सी डी ई लायक दॅट ओके सो तुमी तुमचे नेम तुमकां खबर आसा जाल्यार आदित्य आहा जाल्यार ए सिक्वेन्साचेर फोकस दवरात ओके सो जशें तुमकां दाखयता ए जालो मागीर नेक्स्ट हे पळय हांगासर एच चालू आसा फर्स्ट लेटरूच फोकस करा सरनेमाक पळोवं नाका ओके मागीर नेक्स्ट एच चालू आसा नेक्स्ट एज आसा ओके सो आतां अजून हांगासर एज आसा पळय नेक्स्ट आतां 10:30 hours जी बॅचीचो टायम आसा 10:30 hours सो डेट दिल्या फुडें तुमकां जशें नोटीस अंडर जी लिस्ट पळयल्लें पळय थंयसर तुमकां हें हेडींग मेळटलें डेट दिल्या आनी रिपोर्टिंग टायम 10:30 hours आतां ते स्टार्ट खंयसान जातले 301 ओके जशें तुमकां सांगलां पळय 1 to 300 पर्यंत 8:30 ते 10:30 पर्यंत आसतले मागीर 300 1 to नेक्स्ट 600 पर्यंत 10:30 hours स्टार्ट जातले ओके सो हांगा तुमी पळोवंक शकता जे ई लेटर्साचे जे कॅन्डिडेट आहा ते चड आसा हांगासर म्हणजे ए सोपाक ना ओके एज आसा हांगासर मागीर हांगा पळोवंक शकता पळय ए जाली आतां हांगासून स्टार्ट जातले पळय बी ओके बाब कृष्णा जोरो ओके सो 441 स्टार्ट जाले आतां हेजेर पळोवया 441 ओके सो हो खंयच्या हेका पडटा तो पळयात हांगासर रोल नंबर 441 तेजो सो रोल नंबर 441 तेजो ओके सो हांगासर पडटलो 301 to 600 पर्यंत 441 हांगा पडटा सो तेका ट्यूजडे 1 तारखेक 10:30 hours ओके सो अशे तरेन तुमी आपले रोल नंबर जो आसा तो चेक करूंक शकता आनी आपलो जो कितें टायम आसा तो चेक करात ओके सो बी जाले पळय सगळे बी वयल्यानूच स्टार्ट आसा ते आनी फायंड आवट करतना पळय हांगा बी जालो न्हू मागीर परत ए बी सी डी स्टार्ट जाता जर तुमकां जाय जाल्यार तशें सर्च करता नाजाल्यार आपले लेटर आसा त्या हितून फर्स्ट लेटर घेवन सर्च करा सो हो बी मागीर तुमी पळोवपाक शकता बी जाले काय मागीर सी चालू जालें ओके सो सी वयल्यान हांगासर ओके सो सी ही लेटर अशी स्टार्ट जातली मागीर सी जाल्या उपरांत मागीर डी डी 601 ओके सो डी चे 601 आसा पळय हांगासर तुमकां इन्स्ट्रक्शन जाय सो हांगासर तुमकां पळोवंक शकता तुमी डेट दिला आनी रिपोर्टिंग टायम दिला ओके अशें हेडींग आसतलें आनी अशें नंबर हे रोल नंबर चालू जातले स्टार्ट ओके सो हांगासर डी वयल्यान स्टार्ट जालें सो डी तुमी पळोवपाक शकता डी सो आपले नेम जे आसा ते हांगा सर्च करात फोकस हेजेरूच दवरात आनी रोल नंबर पळयात तुमी सो हांगा पळोवपाक शकता मागीर डी जालो काय कंटिन्यू ई आसा मागीर एफ आसा ओके सो अशे सिक्वेन्स आसा तशेंच सांगता तुमकां ई एफ मागीर जी जी आसा मागीर अगेन जीचे कॅन्डिडेट्स भरपूर आसा स्टार्ट विथ जी लेटर मागीर एच स्टार्ट जालो ओके सो जर पळोवंक जाय तुमकां हर्ष 320 सो हर्ष नेक्स्ट बॅच हर्ष गजानन नायक तेजो नंबर 920 जर चेक करतलो जाल्यार फर्स्ट लिस्ट आसा ती थंयसर जाय जाल्यार चेक करात नाजाल्यार ऑलरेडी तेंच्यांनी वयर मेन्शन केला ओके सो 920 तेजो नंबर सो 920 म्हणजे खंयच्या रेंजीक बसतलो ह्या रेंजीक 601 to 1074 920 हांगा पडटा ओके सो तेका 2 तारखेक 8:30 आर्साचेर कितें आसा तेजी फिजिकल स्टँडर्ड टेस्ट आसा ओके सो अशा तरेन तुमी आपले नेम जे आसा ते चेक करात अशी लिस्ट आसा ओके सो जेन्ना चेक करतले अशे हेडींग आसतले अशी हेडींग आसतली 2 तारखेक रिपोर्टिंग टायम 10:30 hours कोणाक कोणाक आसा रोल नंबर चेक करात आपले ना सो फर्स्ट लेटर आपले कितें आहा ते घेयात फर्स्ट नंबर आपले कितें लेटर आहा ते पळयात आनी चेक करात तुमचो रोल नंबर नेम आनी हे व्हेरी इम्पॉर्टंट ई एडमिट कार्डाचे तुमचे आसतले ओके सो अशा तरेन तुमी चेक करात सपोज जर कोणाक डिफिकल्टी आसा जाल्यार तुमी कमेंट बॉक्सान टेक्स्ट करूंक शकता तशेंच तुमकां हांव लिंक जी आसा गोवा स्टाफ सिलेक्शनाची ही जी नोटीस येयल्या ती शेअर करता सो तुमी क्लिक करून तुमी त्या डायरेक्ट पेजीचेर पावपाक शकता ओके आनी तशेंच हांवेन विडियोज अपलोड केल्या फॉर युअर कॉम्पिटिटीव एग्जाम CBT 2 सो ते सुद्दां सायड बाय पळयत रावात मोर विडियोज अपलोड करीत रावतलो सो तुमी ताचे बेनिफिट्स घेयात थँक्यू